मडगांव वाठारांत लायटींच्या खांब्यांचेर आशिल्ल्या इंटरनेट केबल्सांचेर वीज खात्यान कारवाय करपाक सुरवात केल्या। जिल्लोधिकाऱ्यांनी आदेश दिले उपरांत आमी ही कारवाय केल्ल्याचे वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेट्टीन सांगले। परवानगी घेनासतना खांब्यांचेर आशिल्ले सगळे केबल्स काडपाचे आदेश न्यायालयान दिल्यात। वीज खात्याच्या खांब्यांचो वापर करून इंटरनेट केबल्सांची सेवा पुरवपी कंपन्यांकडल्यान खात्याक कसलोच महसूल मेळना। हे विशीं मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद करतलो अशेंय शेट्टीन सांगले। डायरेक्टरान ऑर्डर इश्यू केल्या की कोणाक तरी प्रॉब्लेम जालो म्हणून आनी काल आमचो डेप्युटी डायरेक्टर केबलाक लागून पडलो म्हणून दॅट इज ते आनी हे 3 केबला वयर सगळे अंडरग्राउंड केला। 3 केबला वयर तांणी 1 रुपया भरूंक ना आमकां, कोणेच पयशे भरूंक ना, सगळे इल्लिगली चडटात आनी करतात। आतां वी रजिस्टर इन FIR आतां मडगांव पुलीस स्टेशनार आमी बरयतले FIR दितले, कोण आतां पडतो चडलो जाल्यार ताका भितर उडयता। सगळ्यांच इल्लिगल हे, एका कोणाकूच येना, खंयचोच केबल तूं वळखून दाखय मा हितून कोणाचो केबल तूं वळखता जाल्यार पळय केबल कोणाचो केबल वळखता, कितें नांव केबल वळखता, केबल हितून एक सगळें एकूच प्रॅक्टीस या तूं वळखता जाल्यार सांग म्हाका। हे कसले इंटरनेट केबल न्ही? हे सगळे इंटरनेट केबल, एका कोणाक वळखता जाल्यार दाखय तुम्ही। फूल गोवा चलतली आतां? एंटायर गोवा चलतली? एंटायर गोवा करतले आमी, म्हणजे एक कडेन जसो टायम मेळटा तसो करतले। हांव करूंक जाय, हरशीं ते डिपार्टमेंट बाकीच्यांनी करूंक जाय, ते करना म्हणून म्हाका कळटा कित्याक म्हाका स्टेबिलिटी लागता। हे 4 नटांचेर आहा, एका 3 परमिशनान 3 आहात केबल उबारपाक, पूण अजून परमिशन कोण घेना आनी हप्ते कोण खाता आनी कितें करतात काय म्हाका खबर ना। म्हाका फोन येतात हे कडले ते केले, हांव कितें करपाक। काल आमचो डेप्युटी डायरेक्टर पडलो। सो इट इज रीच हे पळय, कशेंय केबल सोडटा रस्त्यार आनी गॅरंटी कोण घेना।